देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप दोरदूताच्या इतिहासावेले आनी जुआंवाचे शुभ वर्धमान. आयच्या दिसाची वाचपां मनशा मदें वेगळो चार आसात ताचेर आमकां समजणी दिता. देव पेद्रूक म्हणटा, देवान नितोड केलां तें तूं अपवित्र म्हणून लेखू नाका. तेच परी पेद्रू म्हणटा, देवान आमकां दिता तेंच देणें ताणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकूळ घालूंक हांव कोण. जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिल्लें म्हणून आयचे पयल्या वाचपांत आमकां तावें जाता. आयच्या शुभ वर्धमानान तो म्हणटा, म्हजी ती म्हाका वळखता, ती म्हजो ताळो आयकता. आयज म्हज्यान विचार करूंक जाता, हांव जेजूच्या हिंडांत आसा काय, ताचे म्हाका ओळख आसा आनी ताचो ताळो हांव आयकतां आनी म्हज्या जिविताचें बदलप हांव करतां काय. हाचेर आमी नियाळ करुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोनिया जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशीक करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र रावया, खुशाल रावया.